गीता सुबोधनी भगवद गीता सेशनाक स्वागत आसा। आयचे आमगेले गीता महात्म्य सांगच्याक आमगेले कनिका भट तांणी सांगताची गीता महात्म्याची तशीच रिसायटर्स आयचे तांगे लिस्ट सांगता कडे तांणी तशी गीता महात्म्य जाल्या नंतर रिसाइट करीता। श्रीमती कलावती अवधानी माताजी, शांति शानभोग माताजी, मुक्ता प्रभू माताजी, लीलावती माताजी, शोभना कामत माताजी आणि सुनीता मल्ल्या माताजी आयचे आमगेले रिसाइटर्स भगवद गीता श्लोकाचे चॅप्टर 7 20 to 25. हरे कृष्णा कनिका भट रेडी आसा? हरे कृष्ण सक्रांके गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठे प्रेतः पुमान् विष्णुपादम् अवाप्नोति शोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामकृतस्य च नैव सन्ति पापानि कूर्मजन्मकृतानि च मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीताकर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मान्मनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रार्विनिस्तृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मस्त चंदकन सांगले कनिका भट अशीची मुखारवरे गीता महात्म्य सांगचक येऊ का? हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट रिसाइटर्स. हरे कृष्णा. आता रिसाइटर्स स्टार्ट करायचं रिसाइटेशन. हरे कृष्णा. कामेस्ते स्थिरतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सतया श्रद्धया युक्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्यैव विहितान् हितान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. हरे कृष्ण. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो मम व्यायाम उत्तमम्. हरे कृष्ण. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद पूरा रिसाइटर्स काजी भगवद गीता श्लोकास चॅप्टर 7 चे श्लोक सांगिल्लेका आयची मंगलाचरण सांगून आयचे सेशनाक स्टार्ट करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते भूपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. आयचे सेशनाक सगळ्यांक स्वागत आसा. सेशनाक आज आमकां चॅप्टर 7 20 to 25 श्लोकास नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट चॅप्टर नाव ज्ञान विज्ञान योग हे आमकां सांगून दिवचे तसची हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी हांणी हांगेर एक सान इंट्रोडक्शन दिवका म्हणून मला सांगितलं. सान इंट्रोडक्शन दिता. प्रभुजी हिज परम पूज्य रघुनाथ स्वामी महाराज शिष्य आणि मुंबईन तू उरताची आणि प्रभुजी इस्कॉनाक 1993 तू जॉईन केले. आता मुंबई इस्कॉन चौपाटी टेम्पलान काउन्सिलर जावन सेवे करते आसाची. प्रभुजीक 32 years ऑफ एक्सपिरियन्स आसा. स्नायडर इलेक्ट्रिक तू आणि डेप्युटी जनरल मॅनेजर इन डिझाईन डिपार्टमेंट जावन काम करते आसाची. प्रभुजी कायचे सेशनाक हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुजी तुमका स्वागत असा. ओव्हर टू यू. Thank you very much, Prabhu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Baldava Girivarada Yashodana Dana Prajajan Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jaya Gaudanisha 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 Jaya Gaudanisha Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सगळे उपस्थित बांधवाक मिगेल दंडवत प्रणाम आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि तांगेल टीम ज्या आसा तांणी म्हाका अपॉर्च्युनिटी दिली आज ह्या विशयाचेर उलोवच्याक, ताजे बद्दल सगळ्यांक मुगेल आभार। आयचे विषय आसा आयचे जे आसा ते 7.20 to 26 25 or 26 असो हे भगवद्गीतेचे हे श्लोक आमी ताजे वयर आज उलयतले। तर दिस फर्स्ट श्लोका is 20th shloka. कामैस्तैस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता संतं नियमास्तस् प्रकृत्या नियतां स्वया। हे फर्स्ट श्लोक आसा। तांतू हे जे आसा परपोट जे आसा, those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature. आणि तुझे आसा आता हे जे 20 to 25 जे आसा 5 श्लोक आसा तांतू कृष्ण भगवान जे आसा ते सांगता आसा की मिगेल भक्त आणि देवी देवतां भक्त हांतू कसो हे आसा फरक आसा ताजे बद्दल सांगता आसाची। आणि तांतू जे आसा अशी सांगल्या की देवी देवताचे जे भक्त आसा तांगेल जे आसा ते तांगेल बुद्धी जे आसा ते मटेरियल जे नेचर आसा किंवा तांगेल डिझायर आसा ताजेन कसं जाल्या ताजेन हरण केल्या तांगेल बुद्धी आणि तांणी ताजे खातीर जे आसा ते टेम्पररी जे गोष्टी आसा ताजी मातशी जे आसा तांणी इच्छा करता आसा ते प्राप्त करची इच्छा करता आसा आणि ताजे फ्रुट्स जे आसा ते लिमिटेड आसा पण ते तांकां जे आसा ते कळना। आणि हांगेल हांतू सांगल्या की तांगेल जे अशी स्वभाव आसा ते बेसिकली तांगेल जे डिफरंट मोड्स ऑफ नेचर आसा अकॉर्डिंगली जे आसा ते डेमिगॉड्स जे आसा तांकां हेल्प करताची। आणि एक अशी सांगिल्लें आसा की हे अशी भक्त जे आसा अशी जे देवाल देवता गणाले पूज करतले जे भक्त आसाची तांकां हे गोष्टीचे ज्ञान ना ते कृष्ण जे आसा ते सगळे जे सगळ्याचे स्रोत आसा। भगवद्गीतेन तो कृष्ण सांगता अहमी सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते ती मत्वा भजन्ते मा भूता भाव। हे भगवान कृष्ण तागेल्या कडच्यान जे आसा ते सगळे वस्तू जे आसा ते सगळ्यांक मेळटा। आणि अशी हांगा सांगिल्लें आसा की केन्ना केन्ना अशी म्हणटाची की कृष्ण जे आसा तांकां तांगेल माध्यमांतून म्हळ्यार देवताल माध्यमांतल्यान तांगेल जी इच्छा आसा ते पूर्ण करता। कृष्ण तांकां मदत करता कारण कृष्ण दितल कृष्णच आसा। आता देवी देवतान
लागी जे आसा लोक जे आसा तांणी पूज करताची तांगेले, कारण तांक जे आसा देवी देवता थोडे तांगेले पूज केल्यार तांणी कसं करताची प्रसन्न जाताची, आणि प्रसन्न जावन जे आसा ते तांकां आशिल्ले वस्तू जे आसा तांकां प्राप्त जाता, आणि ते प्राप्त जाता ते जे आसा ते कृष्णाल माध्यमांतल्यान जाता अशी हे हातूंत स्ट्रेस केलेलो आसा. म्हळ्यार भले देवी देवता कोणा भक्ताक कसले दिताची, पण दितल जो आसा तो कृष्णच आसा. तेन्ना कृष्ण अशी कसले करता, तर अशी सांगिल्लें आसा की कृष्ण तांगेले फेथ वाडोवचे खातीर अशी करता. म्हळ्यार तांगेले जे आसा फेथ कमीत कमी देवी देवता वयर जे आसा ते जाता, तांगेले जे भक्ती आसा ते आरंभ जाता. भले ते भक्ती ना, पण तांगेले जे आसा ते एक सम सुपर पावर ताजेर तांगेले जे निश्ठा जे आसा ते जाता. पण हातूंत एक अशी विशेष करून अशी एक गोष्ट आसा की देवी देवता जे आसा ते विंगड विंगड तांकां पावर आसा, जशी इंद्र आसा, चंद्र आसा, वरुण आसा. ते विंगड विंगड हे आसा कसले विंगड विंगड डिपार्टमेंट आसा. आणि अशी म्हणटाची की देर आर 33 crores ऑफ डेमिगॉड, आणि हे डेमिगॉड जे आसा ते प्रत्येकाला एक एक वैशिष्ट्य आसा. ते वरुण जे आसा ते आमकां वर्षा दिता, आणि हव दितले एक आसा, सूर्यप्रकाश दितले सूर्य देव आसा. अशी विंगड विंगड डिपार्टमेंट, विंगड विंगड युनिवर्साचे हे टोटल स्ट्रक्चर आसा, तांतूं ते लोक जे आसा ते मदत करतात. दे आर जस्ट एजंट्स, दे आर जस्ट डुईंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा. आणि तांणी जे आसा ते त्या देवताक तुम्ही प्रार्थना केल्यार ते तांकां मेळटा. आता ताजे खातीर जे आसा गणेशाल पूज करताची मस्त लोक बुद्धी खातीर, विद्ये खातीर जे आसा सरस्वतील पूज करताची. आणि ताजे खातीर आमी पळयताची की हे जे देवता जे देवताल भक्त आसाची ते तांगेले काम उरल्यार देवा लाग वताची आणि तागे लागीं प्रार्थना करताची. एक उदाहरण दिवचे जाल्यार आता परीक्षे टाइम आसा. आता परीक्षे टाइम आसा तर कसं करताची लोक गणेशालय वताची या सरस्वतीलय वताची, आणि तिका जर सांगतात की म्हाका परीक्षा आसा, म्हाका पास करून दिया, या म्हाका बरे मार्क्स दिया, अशें करून तांणी जे आसा देवता लागी मागणी करून घेतात. आणि तांकां जे आसा ते कार्य जाली नंतर अशी म्हणटात की ह्या पिरियडान तूं मस्त लोक जे आसा ते देवळा विजीट करतात, कसले तांगेले इच्छा पूर्ती करच्याक. पण परीक्षा जाली नंतर कसले तांणी खरोखर त्या भावनेन वतावे त्या गोतना. तर तांगेले काम जाले नंतर जे आसा ते तांणी अशी भाव आसा की तांणी जे आसा देवता आणि विंगड देवता लागीं वताले, कारण एक इच्छा पूर्ण जाली, आता दुसरी इच्छा जाली, आणि दुसरी इच्छा जावंक जाल्यार ताजी जो अधिपती देव आसा, देवता आसा, तागेले वताले आणि तागेले बिनती करून ते इच्छा पूर्ण करून घेतले. तर अशी जे आसा विंगड विंगड देवता जे आसा, उपासक जे आसा ते मस्त देवता पूज करतात. आणि केन्ना केन्ना आमी पळयताची कोणाल घरल्या अल्टर उरल्यार अल्टरान तूं मस्त देवताले फोट उरता, गणपतील उरता, शंकराल उरता, विष्णूल वरे उरता. अशी विंगड विंगड फोटो जे आसा तांणी सगळे फोटो दवरतात. वाय? बिकॉज they can demand whatever they want, they can desire, and they will get those things. That is one thing. Second thing is तांक हे गोतना की एक कृष्ण जे आसा तागेले फोट दवरल्यार बाकी देवताल फोट दवरता म्हणून ना. बिकॉज कृष्णच तू भगवान स्वयं. वेदेश कला पुंसा
कृष्णस्तु भगवान स्वयं. आता भगवान जे असं ते भगवान जे असं हे टायटल जे असं ते फक्त कृष्णाक असं. आता हे आम्ही भगवद्गीता ओपन केल्यारी ते वाजिल्यारी आम्ही पळयताची की गीतेन तुझे असं ते संजय केन्ना उलयता तेन्ना संजय उवाच, केन्ना धृतराष्ट्र उलयता तेन्ना म्हणटा धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, अशी प्रत्येकाले नाव घेऊन ते संबोधित करताची. पण कृष्णा केन्ना भगवद्गीता सांगता तेन्ना कसं म्हणटाची श्री भगवान उवाच. त्यांना कृष्ण उवाच अशी म्हणण्याची, भगवान उवाच म्हण. कारण भगवान जे असं ते फक्त एक कृष्ण असं आणि 6 ऑप्युलन्स जे असं ते फक्त कृष्णा लागी असं अँड दॅट इज 100% 100% सगळं ते तागे लागी असं. ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य यश श्रेय ज्ञान वैराग्य हे षड ऐश्वर्य जे असं ते 100% जे असं ते कृष्णा लाग असं. कृष्णा लाग जे असं ते ऐश्वर्य असं, कृष्णाला ते सगळं सामर्थ्य असं. आता एक पंत अशी जाल्या की स्वर्गलोकांतू एक पंता सगळे देवता गण जे असं ते बशिले आणि देवता गण जे असं ते तांगे लागी पावर असं ते तांगेल पावराचेर जे असं तांकां बेगिना गर्व जाले. तर गर्व जाल्यारी तांणी कसं केलें, अशी इलेक्ट आशिल्ली की आय कॅन वायू म्हणटाशिल्ले आय कॅन कंट्रोल विंड, अग्नी म्हणटाशिल्ले आय कॅन बर्न. तर एक तांतू तांगेल जी असेंब्ली आसा तांतू एक व्यक्ती एक मांतार एक व्यक्ती येता तांतू एक मनुष्य येता, मांतार एक मनुष्य येता आणि मांतार मनुष्य अशी येता तांगेल असेंब्लीन तू आणि कडेरी सगळे लोक जे आसा तांणी म्हणटाची की तुम्ही कोण आसा म्हणून मांतारेका तुम्ही कोण आसा. तर मांतार म्हणटा तुम्ही कोण आसा अशी. म्हळ्यार ह्या देवता जे आसा तांकां बेगीन गर्व जाल्लेलो, पण तांगेल अशी प्रश्न विचारले नंतर तांकां मस्त हे जालें की आम्ही इतले श्रेष्ठ आसा आणि हो मनुष्य कोण आसा इतलो मांतार आसा आणि हो आमकां कसो विचारता आम्ही कोण आसा गोत नावे तुमकां अशी म्हणून जे आसा ते तांगेल पावर हे करता. तेन्ना तो म्हणटा की एक जण म्हणटा आम्ही हांव वायू असो, हांव ब्लो केल्यार हे पूर्ण हे जे आसा ते हांव ब्लो करची इतलो म्हगेली शक्ती आसा. कडी अग्नी म्हणटा की हांव जे आसा कसले हे जण घाले ते एकदम आय कॅन डिवेस्टेड बाय बर्निंग. तेन्ना तो मांतार कसो करता, एक ग्रासा तुकड घेता, एक ग्रास सान ग्रास घेता आणि ग्रास घेवन जे आसा ते जमनीर दवरता आणि जमनीर दवरून जे आसा ते म्हणटा की हे जे आसा तुम्ही आता तुमगेला शक्ती ना कसं करायची, हाका एक तर बर्न करा या ब्लो करा कसले करा अशी म्हणटात. कडे हांकां जे आसा ते हे जाता चॅलेंज येता अशी. कडे तांणी कसं करता वायू जे आसा ते सगळे फुल पावर घालून ते ब्लो करचे पळयता. पण ते ग्रासाचे हे जे आसा स्मॉल ब्लेड ऑफ ग्रास डजंट मूव. ते आणि प्रयत्न करता तरी ते मूव जायना. ताका बरें जे आसा कडे आश्चर्य जाता. कडे अग्नी येता, अग्नी येवन कसं करता, अग्नी ते जळोवच प्रयत्न करता आणि फुल पोटन्सी तांतू घालता पण ते जे आसा ते ताका बर्न करता जायना. अशी मस्त लोक जे आसा मस्त कसं प्रयत्न करता पण ते ब्लेड ऑफ ग्रास इज वेर इट वॉज इट इज एज इट इज. ताका काही करचें जायना. तेन्ना जे आसा तांकां कळटा की हो व्यक्ती जे आसा हो कोण साधारण व्यक्ती ना, कोण की विशेष आसा. कडेरी तांणी विचारले सगळ्यांना आश्चर्य जावन की तुम्ही कोण आसा, तुमगेलो परिचय कसो आसा, की तुम्ही इतली शक्तिवान कशी, सामर्थ्य इतली कशी. तेन्ना ते जे आसा ते जे मांतार व्यक्ती आसा ते कसं करता
स्वतः ओरिजिनल रुपा येता, विष्णू रुपा येता आणि विष्णू रुपा येऊन जे असं ते दाखयता की आय एम द सुप्रीम. हे उदाहरणान आमकां कळटा की हांचे जे पावर आसा ते सगळे पावर जे आसा ताका कंट्रोल करची सामर्थ्य जे आसा ते कृष्णाले आसा. बिकॉज ही इज हॅव्हिंग दॅट पॉवर 100%, 100% तागेलेच आसा. तशीच हांतू हे सांगिल्लें आसा की देवी देवताल जे उपासक आसा तांकां जी इच्छा आसा ती इच्छा जे आसा ते इच्छा पूर्ण करतले जे आसा ते देवता गण कोणे ना. तांगेल इच्छा जे आसा ते सामर्थ्य जे आसा ते पूर्ण करचे सामर्थ्य फक्त कृष्णाक आसा. आणि म्हणून कृष्ण जे आसा ते देवता माध्यमांतल्यान ते कसं करता तांकां ते शक्ती दिता, या तांगेल जे इच्छा आसा ते पूर्ण करता. तर हातूंत सांगिल्लें आसा की देवता गणाले पूज जे आसा ते अविधिपूर्वकम, म्हळ्यार इट इज नॉट एज पर द शास्त्र, वॉट इज रेकमेंडेड इन शास्त्र. ते पूज जे आसा ते म्हळ्यार कसले गेन घेवचे कशें आसा, पण खरे पूज करची जाल्यार कसं कोणाल करता कृष्णाल पूज करता अशी सांगिल्लें. तर ताजे खातीर जे देवता आसाची तांकां हे गोतना की जे आसा म्हळ्यार देवताल पूजक आसा तांकां हे गोतना की तांगेले स्रोत जे आसा ते कृष्ण आसा. आणि कृष्णा जे आणि एक अशी म्हळ्यार अशी एक सांगल्या की देवता जे आसा ते एक पोस्ट आसा. इंद्र, चंद्र, वरुण हे पोस्ट आसा. तांतूं ते व्यक्ती ना. ते व्यक्ती जे आसा ते कसं जाता ब्रह्माजी एक दिवसांतू म्हळ्यार कितले की लाखो वर्ष आसा तांतूं जे आसा ते व्यक्ती जे आसा ते चेंज जाताचे. जसे आमगेले पार्लिमेंटांतू खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट आसाची आणि त्या डिपार्टमेंटाचे एक हेड आसा, पण तो हेड आसा ते थोडे वर्ष एक टर्न आसा 5 वर्साचे, त्या टर्न पर्यंत तांणी उरताची. ते जाले नंतर तांगेल पावर जे आसा ते वता. तशीच हे जे देवता आसा त्याचे जे जो पण व्यक्ती आसा तो व्यक्ती चेंज जाता. आणि व्यक्ती चेंज एक ठराविक 14 इयर्स ऑफ ब्रह्मा ते तांतू जे आसा ते चेंज जाता अशें सांगिल्लें आसा. आणि चेंज जाल्या नंतर दुसरो विंगड जे आसा मनुष्य जे आसा ते थंय त्या पोस्टार येता. म्हणून ताजे खातीर हे देवता जे पोस्ट आसा ते टेम्पररी आसा. आणि हे जे देवताल उपासक आसा तांकां हे गोतना की आमकां दितले आमगेले देवता जे आसा ते टेम्पररी, ते परमनंट ना. हे बरें ताजे बरें ज्ञान जे आसा ते तांकां ना. आणि कृष्णाल भक्त जे आसा तांणी कसं करताची तांकां गोत आसा की देवताल पूज केल्यार ताजे लाभ जे आसा ते थोड काळा खातीर आसा. म्हळ्यार आमगेले शरीर कितले दिवस आसा ते पर्यंत आसा, पण आमी कृष्णाल भक्ती केल्यार आमकां कसं आसा इट विल कम इटर्नली, इट विल बी दॅट भक्ती विल बी इटर्नली विथ अस. तर म्हणून जे आसा ते देव कृष्णाल भक्त जे आसा ते कसं करता की देवताल उपासक उरनाचे. दॅट डजंट मीन दे डिसरिस्पेक्ट देवता, ते बरें आसा. तांणी ताका डिसरिस्पेक्ट करनाची, पण तांणी जे आसा ते कसं करताची तांकां जे आसा तांगेल सगळे जे आसा ते तांगेल सगळे जे वेळ आसा तांगेले ते देवाल कृष्णाल भक्ती करच्याक जे आसा ते तांणी जे आसा ते करताची. आणि एक सांगिल्लें आसा की कृष्ण जे आसा ते कसं आसा इटर्नल आसा आणि अनलिमिटेड आसा. त्या वरें तांकां गोत आसा. देवाल भक्त आसा तांकां हे गोत आसा की कृष्ण जे आसा ते कसं आसा इटर्नल एंड अनलिमिटेड आसा. ताजे खातीर जे आसा ते देवता गणाल जे आसा ते भक्त जे आसा तांगेले अशी म्हणटाची की तांणी तशी कसं करताची म्हळ्यार तांगेली भावना तशी उरता. तांतू अशी सांगिल्लें आसा तांगेले एक एटिट्यूड उरता, तांकां एक डिझायर उरता, तांकां एक तांगेले मोड्स तांचेर एफेक्ट करताची.
नाल्यार तांकां मोटिवेशन त्या देवतांतुल्यान तांगेल्यान मेळटात अशी करून जे आसा ते ताजे हे उपासक जातात. कारण तांकां जे आसा तांगे लागीं कसो जावका उरता ते तांकां मेळटा. पण हातूंत सांगिल्लें आसा की अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदे त्रिविरेण भक्ती योगेन जजते पुरुषम परम. तर अशी भागवतमान 2.3.10 हे सांगिल्लें आसा की कोणाक इच्छ उरो या न उरो त्या मोक्षा इच्छ उरो कसले उरो तांणी कसं करता देवाले कृष्णाल हे करता. कारण कृष्णाल केल्यारी तुमगेली इच्छ उरल्यारी ते इच्छ जे आसा तुमकां अगूर 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 इच्छा कसं जाता कमी कमी जाते वता. आणि तुमगेले शारीरिक स्तरार आम्ही कोणा आसाची त्या कसं जाता अगूर अगूर आम्ही आध्यात्मिक स्तरार येतो. आमगेले शरीर स्तरार उरल्यारी आमकां कसं जाता आमगेले जे ध्यान आसा आमगेलें मन आसा ते नेहमी जे आसा हे भौतीक जगाचे वस्तू आसा तागेल मागशान उरता. ताजेर आमगेलें लक्ष जे आसा ते केंद्रीत जाता. आणि केंद्रीत जाल्या नंतर कसं जाता आम्ही तागेल मोहांत पडता. ते लायक हे सांगिल्लें आसा ध्याय तो विषय आपुंसा संगस्ते तुक जायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधा बी जायते क्रोधात भवती समूह. अशी स्टेप बाय स्टेप अगूर 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 आम्ही हे वस्तूचेरी आमकां जावं ते वस्तूचेरी कॉन्सन्ट्रेट मन हे केलेरी अगूर अगूर आमगेले कसं जाता विनाश जाता. म्हळ्यार आमी स्थिती आमगेली जी स्थिती आसा शुद्ध स्थिती आसा त्या शुद्ध स्थितीसान जे आसा ते आमी सकल वताची. आणि म्हणून सांगताची की भले तुमकां अशी उरल्यारी तुमी कृष्णाल पूज करा कृष्णाले मागा. कारण भितल कृष्ण आसा आणि कृष्ण कसं करता कृष्ण जे आसा तुमगेले इच्छ जे आसा ते म्हळ्यार तुमकां जे जावका तितले दिता. कृष्ण जे आसा वॉट इज needed for you, what is necessary for you. Yeah, what you need, he doesn't give. Krishna gives what is necessary for you. अशी कसं लायक देवतागण जे आसा ते भरभरून दिताची आणि कृष्ण जे आसा तागेले सगळं आसा पण तो काय दिना कमी दिता. अशी कसं लायक कारण कृष्णाक जे आसा तुमकां कसं दिवका तुमकां इटर्नल भक्ती दिवका. तुम्ही बाकीचे वस्तू तुमकां दिल्यारी तुम्ही अन्य देवताल जे भक्त आसा तशी तुमगेल वरी परिस्थिती जाताली तुमगेल वरी स्थिती तशी जाताली. म्हणून जे आसा तुम्ही कळटाले की कृष्णाल भक्त जे आसा ते केन्ना कसले उरता गरीब उरताची नाल्यार तांगेल मस्त संघर्ष करता पडटा भक्ती करता आसतना. कारण कृष्ण जे आसा ते आमकां कसं करता आमकां एक लेसन दिता. हे भौतीक जगान तूं आमकां जे आसा लेसन दिते उरता. विंगड विंगड आमगेले विंगड कसं परिस्थिती येता त्या परिस्थितींतल्यान आमकां कृष्ण जे आसा ते सदैव आमकां कसं ना कसं इन्स्ट्रक्शन दिते उरता की हे जे आसा भौतीक जग कितलेय केल्यारी कसं आसा दुःखालय अशाश्वत. तुम्ही एक केल्यारी दुसरे एक हाजी निवारण केल्यारी दुसरं दुःख येता जाल्यार आनी कसं येता. अशें जीवनभर जे आसा ते चालू उरता. पण आनी कसं आसा अशाश्वतम म्हळ्यार देवता वरे तांगेल पोस्ट वरे जे आसा ते शाश्वत ना. तांणी लेखताची तांगेले मस्त सामर्थ्य आसा पण ते सामर्थ्य तांगेलं ना. ते कसं कडे शाश्वत कसं आसा शाश्वत एक आसा की कृष्ण भक्ती आणि कृष्ण ते जे आसा ते शाश्वत आसा. ते कृष्ण जे आसा ते आमकां कसं करता शाश्वत वस्तू जे आसा ताज दिवचे खातीर कृष्ण जे आसा ते आमकां प्रयत्न करते आसा. कारण ही इज अवर वेल विशर इटर्नली. आता आमकां कळना की कृष्ण आमगेले वेल विशर आसा म्हणून पण कृष्ण जे आसा ते कसं करता आमकां केन्ना जे आमकां जावका तितले वस्तू जे आसा दिता आणि भक्तीन तो आमकां
चड हे करच्याक टाइम दिवचा प्रयत्न करता तेन्ना जे शुद्ध भक्त आसाची तांगेले भावना कशी उरता ते जे असं ह्या 20th श्लोका सांगिल्लें आसा तांगेल भावना म्हळ्यार कसं असं ते केन्ना देवताले वचनाची कसले जावका जाल्यार तांकां जावका जाल्यार कसले कोणाले वता तांणी फक्त कृष्णा लागीं मागताची पण ते हगुरगूर त्या वरी मागचे तांणी बंद करता आता कुंती महाराणी जे आसा म्हळ्यार देवताल भक्त जे आसा ते कम्फर्ट मागताची पण कुंती महाराणी कसं मागता की म्हाका कसं येवका कॅलॅमिटीज येवका मातसो त्रास येवका अशी कुंती महाराणी प्रार्थना करता कृष्णाले कारण ती म्हणटा की आम्ही त्रास घेतल्यार कसं करतले कृष्णाक चड उडगास करतले त्या मनुष्य जन्माचे ध्येय जे आसा ते कृष्णाल उडगास करचे कृष्णाल सेव करचे हे जे आसा ताजी खातीर जी आमगेले हे जे आसा ते जन्म जाल्लेलो आसा तर हे डिफरन्स जे आसा हे 20th श्लोकान तू सांगिल्लो आसा ताजे नंतर 21st श्लोक जे आसा तांतू जे आसा अशें सांगिल्लें आसा की एवरी सोल हॅज अ इंडिपेंडन्स ते इंडिपेंडन्स प्रत्येकाक देवान दिलेलो आसा आणि जे आसा आमगेले इंडिपेंडन्स जे आसा ते देव मध्ये येना आम्ही जशी इच्छा करता तशी देव ताका पूर्ती करता कारण he doesn't want to interfere in our independence so he is supreme loving father of all of us आणि जे आसा ते कडेरी हे देवता गणाचे तुलना प्रभुजी तुम्ही म्यूट जाल्यांचे की म्हणून ना ना ऐकपट्टे करेक्ट ना आसा प्रभू करेक्ट आसा माताजी सॉरी प्रभू करेक्ट आसा आता करेक्ट येत की आसा आवाज येत की नाही आवाज येते असेल प्रभूजी मोस्टली तांगेल नेटवर्क इश्यू ऐकपण तांगेल आवाज येते आणि असं सांगितलं सांगतू 21st तू सांगितलंस की बोथ डेमिगॉड्स अँड द लिव्हिंग एंटिटीज आर सबऑर्डिनेट म्हळ्यार एव्हरीबडी इज डिपेंडंट ऑन कृष्णा अँड कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनॅलिटी सो भले तुम्ही देवता जावची इच्छा केल्यारी या तुम्ही एक लिव्हिंग एंटिटी उरल्यारी तुम्ही दोगाल जे आसा स्थिती जे आसा ते सेम आसा तुमगेले हातू जे आसा ते फरक ना फक्त जे आसा ऑप्युलन्स तागेले चड उरतले तुमगेले कमी उरतले बट एक लिव्हिंग एंटिटी कशी आसा तशीच ही देवताल वरी आसा तागेले ड्युरेशन एक चड आसा इतलेची तागेले ऑप्युलन्स चड आसा पण एव्हरीबडी इज डिपेंडंट ऑन कृष्णा आणि कृष्णा इज गिविंग एव्हरीवन either living entity or demigod or anything getting living entity getting through demigod but Krishna is the shrot ahami sarvasya prabho matta sarva pravartate आणि ताजी खातीर जे आसा ते कसले सांगिल्लें आसा की हातूंत सांगिल्लें आसा की आणि एक पॉइंट आसा की म्हळ्यार ते बाकी लोक जे आसा ते देवता लागीं तांगेली इच्छा पूर्ण करचे खातीर देवता लागीं वताची आणि इच्छा पूर्ण करून घेताची अशी जे आसा ते सांगिल्लें आसा ताजे नंतर 7.22 वर्स जे आसा तांतू फर्स्ट पॉइंट हे आसा की खंयचे देवताक तुमकां कसले दिवचे जाल्यार तांणी कृष्णाल परमिशन जावचे बगैर तांणी तुमकां दिवचा जायना ते जे आसा देवाल परमिशन जावका तेन्ना जे आसा ते तुमकां मेळटा समटायम्स इट इज सेड और यू मस्ट बी नोईंग दिस नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास कॅन मूव विदाउट सँक्शन ऑफ द लॉर्ड ना आमी आयकले हे तर हे जे आसा 22 श्लोकांत जे आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा की हे जे आसा ते देवता परमिशन घेवका
कडेतांनी जे असं तुमचं दिवच्या जे जाता. आणि नेक्स्ट जे असं ते कसं असं ऍटिट्यूड ऑफ प्युअर ड्युटी. ऍटिट्यूड ऑफ प्युअर ड्युटी हे बरे हांगा सांगिल्लें आसा की प्युअर ड्युटी जे आसा तांकां गोत आसा की एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा अँड they do not ask for any material benefit. कृष्णाल भक्त जे असत जे शुद्ध स्तरार आसा की त्यांनी कसं करताची केन्ना देवा लागीं कसले मागना नाही. त्यांनी मागची जाल्यार कसं मागताची भक्ती मागताची या कृष्णाल रिमेंबरन्स मागताची. मीन्स थिंग्स विच आर रिलेटेड टू कृष्णा और हिज भक्ती त्या त्यांनी मागताची. बट मटेरियल गेन पूजा लाभ प्रतिष्ठा आणि हे जे असं विच इज रिलेटेड टू युअर बॉडी ते त्यांनी जे असं ते अगूर अगूर म्हणजे मागनाची ते कंप्लीट जे असं ते बंद करतात. आणि नेक्स्ट जे असं अशी बरें सांगिल्लें असो चैतन्य चरितामृतांत की कोण कोण जे असं ते कृष्णाल वरे भक्ती करताची आणि डेमिगॉडाल वरे भक्ती करता देवता गणाल वरे भक्ती करता. आता हे आमगेले जीएसडी समाजान तूं अशी जावचें फाव आसा कारण ताजी कारण सांगता ते अशी की आमी सानपण दोन जे आसा ते देवताले पुजे करते आयले नवे. आता आमी इस्कॉन आयले नंतर आमी कसं करताची आमी जे आसा कृष्णा वयर चड हे करताची. पण केन्ना केन्ना लोकां अशी डावट वर येता की म्हळ्यार अशी हे जाता की आमी आमगेले पयलेशे देवतांक पूज करना जाल्यार तांणी कोप्पनावे तांणी कोपताले म्हणून जे आसा तांणी आमी जे आसा तांगेल वरे पूज करता. पण तांगेल पूज करता आसतना आमी हे लक्षात घेवका की कसले की हे जे देवता आसा हे कसं आसा हे कृष्णाल हे आसा शक्ती आसा. हे कृष्णाल हे मिनिस्टर्स आसा. प्रायम मिनिस्टर आनी मिनिस्टर तुमकां गोत आसा. मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर एकच आसा. 10 प्रायम मिनिस्टर ना इंडियान नाल्यार खंयचे कंट्रीन नवे. पण मिनिस्टर जे आसा ते मस्त आसाचे. तर आमी देवताल हे केल्यार म्हळ्यार वी रिस्पेक्ट मिनिस्टर्स बट अल्टिमेटली डिसिजन इज फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर. सो अन्य देवता जे आसा तांगेले पूज आमी पयले कसले करताशिल्ले आमकां कसं जावका जाल्यार मागचे खातीर करताशिल्ले. तर आमकां आतां हे गोत जालें की आमकां जे आसा ते दितल कृष्ण आसा आमकां जे आसा भौतीक खंयची वस्तूचे अपेक्षा करची ना. तशी जाल्यार आमी कसं करयता कृष्णा लागीं भक्ती खातीर जे आसा ते निवेदन करयता. ताजे खातीर जे आसा ते रेसिप्रोकेशन आमी जे आसा देवता जे देवतागण जे आसा ताजे पूज करची जाल्यार देवाल ते हे आसा की देखून जे आसा ते पूज तांगेली करता. आणि ताजे खातीर अशी म्हणटात की कोणे अशी कृष्णाल वरे भक्ती करता आणि देवताल वरे भक्ती करता अशी म्हळ्यार कसं जातलें कॉन्ट्राडिक्टरी जातलें. म्हळ्यार तांकां अजून कृष्णा वयर फुल्ल फेथ ना अशी म्हणू लेखयता. नाजाल्यार अशी तांकां भंय जाल्यार दॅट ऑल्सो दे मे इफ दे हॅव सम फियर की कसले जातले अशी या कृष्ण बाकी देवतागण कोपताले अशी हे जाले रिलक्ष आयल्यार दे शूड नो दॅट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड. कृष्णासान जे आसा ते आमकां येते आसा. हे जे आसा आमकां उरता उरता. ताजे नंतर आणि एक विशेष म्हळ्यार हे आमी लक्षात घेवका की देवतागणाल जे आसा पुजा ते मटेरियल आसा आणि कृष्णा जे पूज आसा ते स्पिरिच्युअल आसा. आता देवतागणाल पूज कसले करचे ना कारण आमी जे आसा ते आमी मटेरियल लेवलार तानू स्पिरिच्युअल लेवल मच प्रयत्न करते आसा. तेन्ना आमी जे आसा कृष्णाल पूज केल्यार
कसं जातलें, वी विल स्लोली बिकम स्पिरिच्युअल. ताजे खातीर जे आसा ते कृष्णाल जे आसा ते आमी चड भक्ती करता. ताजे नंतर नेक्स्ट वर्स जे आसा ते 7.23 तातूंत जे आसा जे आसा ते सांगिल्लें आसा की अन्य देवताल पूजा केल्यार तुम्ही कसं जातले, त्या देवता लोकां पावताले. त्या देवता तुमकां प्रसन्न जावन त्या तागेल लोकांक तुमचे घेताले. पण तुम्ही कृष्णाल भक्ती केल्यार कसं जातले, तुम्ही कृष्ण लोका गोलोका वतले. आणि एक अशी सांगिल्लें आसा की हेचे की जे आसा ते देवतागण जे आसा ते विंगड विंगड पार्ट्स आसा आणि ते जे आसा ते सेम एंड शुड बी अचीव्ड बाय वर्शिपिंग देम. सुप्रीम लॉर्ड जे आसा ते अचीव करचे जाल्यार आमकां म्हळ्यार तागेली पूजा करता अशी सांगिल्लें. आता हांतू जे आसा कृष्णाली पूजा करची कसं लागता अशी ताजे एनॉलॉजीन एक उदाहरण दिलेलं आसा. ते म्हळ्यार आमगेल शरिराक जे आसा शक्ती जावपा जाल्यार आमी कसं करताची, अन्न खाताची. ते अन्न खाताची, ते अन्न घेताची, ते अन्न घेताची ताची जी आसा एक प्रोसेस आसा. ते प्रोसेस म्हळ्यार आमी कसं तोंडा माध्यमांतून पोटां अन्न घालतात. आमी अशी कानांतून नाकांतून अशी खंय हे करना नव्हे. कारण जे आसा ते अन्न जे आसा त्याचे हे प्रोसेस आसा. थ्रू दिस प्रोसेस you will get energy. So by worshipping Krishna, we get whatever he is giving us. आणि एक म्हळ्यार Supreme Lord is the source of all demigods, and demigods in themselves are not separate to God. हे आमचं सांगितलं 23rd verse अंतू की they are not separate God, but they are part and parcel. ताजे उदाहरण सांगचे जाल्यार आमगेले बॉडी आसा, आमगेल शरीर आसा आणि शरीरांत एक एक पार्ट आसा. आमगेल कान आसा, नाक आसा. ते सगळे मेळून जे आसा ते कसं करताची, शरीराला सेवा करताची. तशीच ही सगळी देवता जी आसा ते विंगड विंगड पार्ट आसा ऑफ द एंटायर मटेरियल क्रिएशन क्रिएटेड बाय कृष्णा. आणि जे आसा ते पार्ट जे आसा ते कसं करताची, ते डोंट ऍक्ट इंडिपेंडंट. हे कान सेपरेट जाल्यार it will not have any value because it is connected with the body. It has everything it can do because it has a connection with the body. So similarly, all demigods, they are serving Supreme Personality. That's why they cannot be independent. Independent tanni जावचा जायना because they are just ministers. They are just doing the services, different services which are assigned to them. आणि ताजे खातीर they are not independent or they are not separate. आणि एक म्हळ्यार सगळे जे आसा ते जे आसा ते पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. आणि तातूंत जे आसा 4 डिव्हिजन सांगिल्ले आसा. कसं म्हळ्यार ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आणि शूद्र. हे जे आसा हे एक सोसायटीचे विंगड विंगड पार्ट आसा आणि त्या पार्टाचे विंगड विंगड फंक्शन आसा. तेन्ना अशी सांगिल्लें आसा की ब्राह्मण म्हळ्यार what it represent head. क्षत्रिय आर द आर्म्स. ताजे नंतर वैश्य जे आसा ते वेस्ट आसा आणि शूद्र जे आसा ते आमगेले लेग आसा. अशी जे आसा ते 4 जे आसा हे
विंगड पार्ट असं which are part of our body. आता जे असं आणि तू अनेक सांगितलं की रिझल्ट वर्शिपाची रिझल्ट कसं आहे रिझल्ट वर्शिपाची रिझल्ट अशी म्हणारी डेमिगॉड वर्शिप वर्सेस कृष्णा कॉन्शियसनेस. तर हा तू सांगेल असं की डेमिगॉड वर्शिप इज पेरिशेबल, कारण तुम्ही ह्या शरीराचे नष्ट झाल्यानंतर ते वर्शिप वर नष्ट जातात. तुमकां जावका ते तुमकां मेळ्ळें ते डील गॉट ओवर. वॉट एवर यू हॅव डिमांडेड and demigod has given through Krishna and what that deal got over, and it gets over as soon as you leave this body. ताजी खातीर जे असं ते पेरिशेबल असं अशी सांगिल असं आणि कृष्णाल जे भक्ती असं ते कसं असं इटर्नल असं अशी सांगिल. तर 23 आणि 24 जे असं तान तुझे असं लिंक अशी सांगितलं असं की देवता गणाचे उपासक असं आणि जे असं ते इम्प्रॉपर असं इम्पर्सनल असं ते इम्प्रॉपर असं अशी हे सांगितलं असं हे 23rd आणि 24th. आता 24th श्लोक आम्ही घेऊया. 24 श्लोका जे असं ते भगवद्गीतेचे आधारारी बेगीन सांगेल असं that is Krishna himself speak impersonalists are unintelligent आणि because they do not worship the form of the Lord. आणि एक अशी सांगेल असं 4.6 सांगतो की कृष्ण जे असं ते स्वतःला जे असं 4.6 सांगतो संबोधित करते की अज म्हळ्यार अनबॉर्न. Krishna is unborn, but Krishna take birth because he appears. He doesn't take birth like us, but in order to perform his lila, he takes birth. But Krishna जे असं ते कसं असं अज असं he is not born of material body. आमगेले एक मटेरियल शरीर असं पण कृष्णाल तशी ना. आणि 7.20 आणि 7.23 जे असं ह्याची हे श्लोक आम्ही जे डिस्कस करतो तांतू जे असं कृष्ण जे असं स्वतःले बद्दल सांगता आणि बाकीचे जे देवता असं ते ताजे बद्दल हे सांगत असतात. ताजे नंतर 9.11 अंतू आणि एक सांगेल असं म्हळ्यार की वेन कृष्णा अपियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड त्यांना मूड लोक जे असं जे कोणाक गोत ना कृष्ण कोण असं त्यांनी कृष्णाक एक सामान्य व्यक्ती एक सामान्य मनुष्य असं अशी लेखताची अशी जे असं हे 9.11 सांगितलं. तर कृष्ण जे असं तागेल बद्दल जे असं ते हांतू अशी सांगता आणि तांतू जे असं कडेरी यमुनाचार्य जे असं ते सांगताची की only devotee like Vyasadev and Narad Muni can know your form and activities. Non-devotee under passion and ignorance can never know Krishna. त्यांना यमुनाचार्य जे असं त्यांनी सांगता की कृष्ण जे असं तांक कोण लोकांक कृष्ण जे असं ते कळतले. कृष्णाल जे भक्त असतात तांकां कृष्ण कसं असं म्हणून कळतले अशी सांगितलं असं. कारण आम्ही पळयताची आता कृष्ण जे असं तागेले मुखारी हो जो असं दुर्योधना मुखार कृष्ण आशिल्लो आणि कृष्णान बिंगड हे केले आणि कृष्णान जे असं ते युनिवर्सल फॉर्म हे झाले दाखयले तेन्ना जे असं ते इतले फॉर्म
कृष्णाल युनिवर्सल फॉर्म पळोवन वरी जे आसा ते सगळ्या लोकांक ते दिशील ना, तांकां कळील ना. कारण कृष्ण जे आसा ते सगळ्यांक रिवील करना. ते तो कोण आसा म्हणून सगळ्यांक रिवील करना. कृष्ण जे आसा फक्त इंटेलिजंट लोक आसा तांकां रिवील करता. इंटेलिजंट म्हळ्यार कोण? बुद्धी आशिल्लो मनुष्य नाही इंटेलिजंट म्हळ्यार. इंटेलिजंट हांगा इंटेलिजंट म्हळ्यार सरेंडर सोल. कारण सरेंडर सोल is intelligent because he knows what is beneficial for him. He may be anyone. He may be a poor person or he may be a very rich person. देवाल भक्त आसा तांतू विंगड विंगड प्रकारचे भक्त आसा. गरीब आसा, श्रीमंत आसा, सगळे लोक आसात. तर देवाल भक्त जे आसा, कृष्णाल भक्त जे आसा ते एक्सटर्नल कंडिशना वयरी बिलकुल ना. तांणी तशी नाची. तांणी जे पण आसा ते तांगेल भावना वयर आसा. तांगेल जे सरेंडर आसा ताजे वयर जे आसा ते तांकां कृष्ण तशी जे आसा हे करून दाखोवन दिता. ताजे खातीर गितेन तो एक श्लोक आसा न्हय, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि. ते कोणाल कशी भाव आसा त्या प्रमाण जे आसा कृष्ण तांकां रिवील करता की तो कोण आसा. आणि कृष्ण जे आसा तो कसो करता, एकदम शुद्ध भक्त उरल्यार तांकां माधुर्य भाव आसा त्या स्तरार भोवन कसो करता तो तांतू सामील करता. तर हे जे आसा ते आमगेल कितलें शुद्धीकरण आसा ताजे वयर सगळे जे आसा ते अवलंबून आसा. इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन that and we will be able to understand Krishna. आमकां जे आसा कृष्ण केन्ना कळटले जेन्ना जे आसा ते आमी ताका स्वीकार करतले. कशी स्वीकार करतले? एक गुरुल माध्यमांतल्यान स्वीकार करतले. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांतिते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना. 4th चॅप्टरान तो एक श्लोक आसा. ते एक सरेंडर सोल आसा तो कसो करतलो, एक गुरूक जे आसा ते तागेलो आश्रय घेतलो आनी ताका प्रश्न करतलो आनी तागेली सेवा करतलो आनी तागेल्या कसो करतलो, तागेले जे उपदेश आसा ते तागेल्या जिवनांत तूं हे करचा प्रयत्न करतलो. बिकॉज अ सेल्फ रियलायज पर्सन कसं तांतू अशें म्हणलें की he can impart the knowledge on that particular soul because he has seen the truth. म्हळ्यार गुरु जे आसा ते आमगेल हृदयांत दिव्य ज्ञान जे आसा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित आमी म्हणटा जे गुरु पुजे टायम. ते गुरु जे आसा ते आमगेले हृदयांत जे आसा ते दिव्य ज्ञान जे आसा ते आमकां घालता कडेर आमकां जे आसा ते कृष्ण कसो आसा ते आमकां कळटा. पण ताजे खातीर एक प्री कंडिशन अशी आसा की आमी गुरूक शरण जावन तागेल्या की आयकुची इच्छ दवरता. सो दिस इज अ प्रोसेस हाऊ वी कॅन अंडरस्टँड कृष्णा वॉट ही इज ॲज इट इज. सो अंडरस्टँडिंग कृष्णा इज व्हेरी इजी, बट ताका जे आसा शास्त्राल माध्यमांतल्यान शास्त्रांक कशी सांगल्या त्यानुसार जे आसा आमी केल्यार कडे कसं जातले कृष्णाक जे आसा स्वीकार करच्याक आमकां त्रास जावेच ना. आणि जे आसा नाव दिस इज द 25th वर्स. तांतू अशी सांगिल्लें आसा की वाय कृष्णा डज नॉट रिवील हिमसेल्फ टू एवरीवन. कृष्ण जे आसा ते सगळ्यांक कशें अशी कसल्या करच्या दिनात. कृष्ण अशी कसल्या करता म्हळ्यार कृष्ण जे आसा ते फक्त प्युअर डिवोटी आसा तांकां दाखोवन दिता. म्हणून जे आसा आणि कॉमन मॅन जे आसा तांकां जे आसा कसो जाताले कृष्णाक
समजून घेवचें जावेच ना. ताजे खातीर अशी म्हणटाची की महाभारतांत हे ते पांडव भीष्म अशी ते जे देवाले एकदम शुद्ध भक्त आशिल्ले तांकां जे आसा कृष्ण जे आसा ते कोण आसा म्हणून कळ्ळें. त्याची दुर्योधन आसा शिशुपाल आसा तांणी कसं केलें, तांणी जे आसा कृष्णा तिरस्कार केले. तांणी कृष्ण कोण मायावी शक्ती आसा, कोण मायावी पुरुष आसा अशी म्हणून ताका जे आसा ते संबोधीत करतात. बिकॉज कृष्णा हॅज नॉट रिवील्ड दोज who are not devotee. They believe in their power. They believe in their सामर्थ्य. तांगेले जे सामर्थ्य आसा ताजेर तांकां चड कसो विश्वास आसा. पण तांकां कृष्णा वयर विश्वास ना. आणि कृष्णाल भक्त कसं करता, कृष्णाल भक्त जे आसा तागेले कसले शक्ती उरल्यारी तो हे लेखता की मिगेले काही ना, मिगेले काही शक्ती ना आणि मिगेले काही सामर्थ्य ना आणि जे पण आसा ते कृष्णाले आसा आणि कृष्ण दिते आसा म्हाका आणि कृष्ण दिते आसा म्हणून मिगेले आसा अशी म्हणून जे आसा ते देवाल भक्त जे आसा ते अशी हे करतात. आणि ताजी त्या कारणा खातीरची कृष्ण कसं करता, अशी लोकांक जे आसा ते योग माया जे माया आसा योग माया आसा ताजे माध्यमांतल्यान कृष्ण जे आसा तांकां कवर करता. आणि कवर केले नंतर तांगेल इंटेलिजन्स जे आसा ते कसं जाता, तांगेल इंटेलिजन्स काम करना, ते कवर जाले आणि म्हणून जे आसा तांकां इंटरनल पोटन्सी अँड इटर्नल पोटन्सी दोन्ही जे आसा ते कसं आसा म्हणून कळना. आणि म्हणून जे आसा आमगेले देवाल जे भक्त आसा ते नेहमी जे आसा ते कृष्णा वयर जे आसा ते डिपेंडंट आसा अशी दाखोवन दिता. इवन दो दे हॅव एवरीथिंग बट दे से दे डोंट हॅव एनीथिंग. आणि ताजे नंतर जे आसा ब्रह्मसंहिता बद्दल सांगितलं असं की ब्रह्मसंहितान तू आता कृष्णा बद्दल सांगितलं असं ब्रह्मसंहितेन तू सांगितलं असं की 10.14.7 तान तू सांगितलं असं की कृष्णाल पोटन्सीज जे आसा ते इन्युमरेबल आसा, ताका लिमिट ना. कृष्णाल एक आनी एक नाव अनंत आसा, ताका लिमिट ना. तर कृष्णाल पोटन्सी आसा ते कसं आसा अनलिमिटेड आसा आणि ते जे आसा ते अनलिमिटेड तर आसाची आणि कसं जाता आणि एक्सपांड जाते वता. कृष्ण जे आसा ते एक्सपान्शन करते वता बिकॉज ही इज अनलिमिटेड आणि 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 जे आसा ते अशी कोण जे आसा कृष्ण जे आसा ते तागेल पोटन्सी जे आसा ते एक्सपांड करता आणि ताजे खातीर जे आसा that is why learned scholar or atheist they will not be able to understand Krishna. अशी जे आसा जशी सायंटिस्ट आसा जे मस्त स्वताले तांकां हे उरता ज्ञाना वयर तांकां बेगीन गर्व उरता तांकां जे आसा ते कसं करताची तांकां वरें जे आसा तांणी वरें they will not be able to understand the inexhaustive potencies of the Lord. ते आता 7.20 to 25 आणि तू बेसिकली हे सांगितलं असं की कृष्णाल भक्त कशी आसा आणि देवता गणाल भक्त कशी आसा आणि देवताल भक्त कसं करताची आणि कृष्णाल भक्त कसं करताची आणि कृष्ण तू सांगते असं की जे पण कसं कोणाक लिव्हिंग एंटिटी ना देवताक कसले मेळटा ते सगळे जे आसा ते कोण आसा ताजे स्रोत कृष्ण आसा.
तर ह्या 5 श्लोकांतू कृष्ण जे असं हे हाची समरी घेवची जाल्यार कृष्ण जे असं हे अशी सांगते आसत. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. कोणाक असं प्रश्न आसा, कसं टीका आसा, कसं कमेंट आसा? हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. आता नाही तुम्ही सांगला की पुराजना तांकां कुलदेव म्हण असतात आमचे केल्यान जेस बीन पुराजनालान तस सो मी ते आमगेल कुलदेवाक दस बेगिलात रामनाथ शांतीर कामाक्षी ठीक आहे. आता मागचे केचे ते कृष्णाला तू थोडे थोडे हे सांग एटलिस्ट हांव तांक मिगेल रामनाथला सांगून देवा म्हाका कृष्ण भक्ती दी तागेल थ्रू हांव चमकले त्या इज इट्स ऑल्सो गुड ना प्रभूजी की कसं नाही मागना ठीक आहे. आम्ही कशी गो तसं सिंपल तुमकां सांगता. आता होम मिनिस्टर आणि प्रायम मिनिस्टर हांव सांगिल्लें ना उदाहरण ते आम्ही हे लक्षात घेता. आम्ही आमकां होम मिनिस्टर जाले आम्ही वताची, पण आमकां गोत असं होम मिनिस्टर जे आसा ही इज डिपेंडंट ऑन प्रायम मिनिस्टर. डिसिजन विल बी टेकन बाय प्रायम मिनिस्टर. आणि आम्ही कुलदेवता वच्चे वाईट असं अशी काही ना. हांव ते सुरवातीक सांगिल्लें आसा. पण कुलदेवताले आम्ही पहिले कशी वता आशिल्ले, आम्ही मागता आशिल्ले आमकां हे जाय ते जाय वय ना. डू यू एग्री? या डेफिनेटली. तर आत्ता जे असं आमगेल रोल विंगड आसा. वी आर सेम पर्सन बट अवर कॉन्शियसनेस इज डिफरंट. अवर कॉन्शियसनेस इज वी आर ट्रायंग टू प्युरिफाय. सो इन ऑर्डर आता हांतू अशी म्हळाय न्ही की जे देवताल भक्त आसा न्ही ते अल्पमेध आसा म्हळ्यार तांगेल बुद्धी कमी आसा अशी सांगल्या. तर आम्ही कुलदेवताले गेल्यार ते कृष्णाल भक्त आसा, तांगेले शक्ती जे आसा ते कृष्णा लागीं येते आसा. हे अशी तांगेले हे करीता, अशी लेखून तांगेल पूजा करीता. बट कसले मागची खातीर अशी करचे योग्य नाही. जे पहिले आम्ही करत आशिल्ले. ओके प्रभूजी. थँक्यू. हरे कृष्ण. नाही आमगेले आमगेले रिलेटिव्ह वरेस न्ही तांणी वरे मस्ताची आमगे हे करतात. इवन माय सिस्टर ऑल्सो समटाइम्स टेल मी यू शुड गो टू युअर कुलदेवता ऑल्सो. सो वी गो. वही तांणी म्हणजे कसं म्हणाले ठीक आहे डायरेक्ट तू प्राईम मिनिस्टरला वच्चा जायना दुसरे एक मिनिस्टर दवरून मागीर थ्रू तांगे म्हळ्यार आर्ग्यू कर इट इज आर्ग्युमेंट करचे कितले करूं बट तांगे तशी उलयले तांणी तशी म्हणटा तू डायरेक्ट तुका प्राईम मिनिस्टर वच्चा तुका परमिशन आसा ना न्हय तू म्हळ्यार तशी हें करता. त्या वरे करत. पण एक असं हांव एक लेक्चर आयकलें त्या म्हळ्यार कसं होत असं आम्ही कृष्णाल भक्ती केली नंतर आम्ही पहिले कुलदेवता या कोणचे देवताले जे भक्ती करता आशिल्ले ते आता आमगेले त्या देवता वयर रिस्पेक्ट जे आसा ते आनी चड वाडल्या. कारण की म्हळ्यार आमकां कळून चुकल्या की हे जे आसा ते देवाल सेव करते आसाची. देवतागण जे आसा ते देवाल सेव करते आसाची. आणि बिकॉज यू आर वर्शिपिंग सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड यू बिकम्स कसं जाता बरे बरे गुण येतात तुमगेले. सो रिस्पेक्ट दिवचेच पळय हे वर एक बरे गुण आसा ते बरे गुण वरे ते रिस्पेक्ट दिवचे गुण वरे तुमचे येता. सो एवरीथिंग इज म्हळ्यार स्पिरिच्युअल जाता. तांतू जे आसा ते रिस्पेक्ट जाता. आमी तांगेलो हे करनाची अवहेलना करनाची कसले करनाची म्हळ्यार वी हॅव मोर डिवोशन फॉर देम. बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट be asking anything which we were doing earlier. Yes. We have to be very cautious about that. आता आमचे जे आसा मिगेल जे आसा ते लक्ष्मी नरसिंहचे आसा ते म्हाका तशी काय प्रॉब्लेम ना. हरे कृष्ण. फॉर्च्युनेटली. हरे कृष्ण प्रभू. हांव ऑब्जर्व केला म्हणजे हांगा
कसं म्हणारी आम्ही वैष्णविझम फॉलो करताची म्हणारी वैष्णविझम म्हणारी फर्स्ट सालिग्राम पूजक खंचे मालसी देवस्थान जेवो ना दुर्गा परमेश्वर देवस्थान जेवो ना महामाय देवस्थान जेवो प्रत्येकडे ना सालिग्राम पूजा चलताची सक्कड हांगा साऊथ इंडियान तो सालिग्राम पूज कोरनची मागीर तांणी देवील पूज करताची जाल्यार तांकां तांणी हे ओपनाची आता तुम्ही सांगचे पळय हे ओपनाची तांणी तशी असं साधारण साऊथ इंडिया तो ना आमची गेल जेवो ना हैवांच जेवो तांणी पुरो वैष्णव तिलक संध्यावंदन हे पुरो सकड करताची इवन सालिग्राम पूजा असतात देवस्थानात जाल्यार तांणी देवील पूज करताची तांणी देवीला मागचे त्यां जाय ह्यां जाय त्यां जाय त्यां दी ह्यां दी हे प्रार्थना करचे पुरो आमची गेल समित करता आसताची विचारू आता इवन गणपती घरा गणपती हाडल्यार फर्स्ट सालिग्राम पूज करता भट मामू सालिग्राम पूज करून मागीर गणपतीला पूज करता नाही मॅम तुम्ही लायक क्वेश्चन विचारले. आता तुमकां एक उदाहरण सांगता. खंयचे भट आयल्यारी आणि पूज करची सुरवात केल्यारी कसं करतात आनी आचमन करतात होय ना. आणि आचमन करताची तेन्ना आचमन करता आसतना कसं करताची पहिले ते गंगाजल पवित्र करताचे आम्ही करताची ब्राह्मण इस्कॉनाचे गंगेचे यमुनेचे गोदावरी सरस्वती अशी आम्ही सगळे नद्यांक जे असो त्या पात्रांत तू इनवाइट करताची आणि ते शुद्ध जल जे असं ते आम्ही देवाल कार्या खातीर वापरताची आम्ही जशी प्रसाद अर्पण करताची देवाक सद्दा भोगा तर ते आमगेल ब्राह्मण जे येताची तांणी संध्यावन जे सुरवात करताची ते ओम श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः आणि परत अर्घ्य दितात ते गोविंदाय आणि जे सगळे जे असं तांतू सगळे विष्णुले नाम असत विष्णुय नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः अनुरुद्धाय नमः जनार्दनाय नमः आणि ओम श्री केशवाय नमः. आता हे सगळे हे जे आचमन केले हे जे असत तांतू सगळे जे असत ते सगळे जे असत ते कृष्णाले नाम आणि अंत ह्या सगळीकडे तांणी देवाल पूज करताची फुल्ल करताची आणि अंत जे असत ते कसं म्हणताची श्री कृष्णार्पण. तुम्ही ऐकलंय की पळयलंय की वय वय प्रभू वय. So this means actually if you see start and end it is what remembering Krishna but in between I don't know everybody has their own independence. आता तू सांगेलच ना ह्या श्लोकांत हांव वाजील तांतू सांगेल असं की कृष्ण जे असं कसं करता कृष्ण जे असं तुमगेल जे इंडिपेंडन्स असं ताजे मध्ये या ना तुमगे सॉरी फ्री विल तुमगेल जे फ्री विल असं ते फ्री विल तू कृष्ण मध्ये या ना त्यांना जे आम्ही पूज करताची ते पूज करत असताना आम्ही जे पण पूज करची ठरयताची ताजे मध्ये जे असं ते कृष्ण या ना ते कृष्ण जे असं ते तुम्ही कशी इच्छ करता त्याप्रमाणे कृष्ण ते डेमिगॉडा थ्रू जे असं तुमचं प्रोव्हाइड करते वता. पण आमक कसं सांगेल असं कृष्णान कसं सांगेल असं गीतेन तू यत करोसी यद असनासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्यासी कौंतेय तदपुरुषम मदर्पण. यावर एक लायक श्लोक असतो मेडिटेट करीत हाजेर. दिस इज ऑल आमगेल जे जीवन असं it is all centered around this श्लोका. जे कृष्ण म्हणता की तुमगेल म्हळ्यार एक भक्ताल जीवन कशी उरता ते तू कसले खाता कसले कार्य करता कसले कर ते कसं करता कृष्ण कसं म्हणता येता का सदपुरुषम मदर्पण. कृष्ण म्हणता की तू म्हाका अर्पण कर. आम्ही जे असं ते सगळे जे आमगेल कार्य आसा आमगेल जे आम्ही जे धनसंपत्ती हे करताची कमयताची ते आम्ही जे असत ताजे आम्ही हे ना मालिक नाची आमगेल मालिक कोण आसा कृष्ण.
आम्ही आता थोडे दिवस जे आसा ताजी केअर टेकर तशीची हे जे फ्री विल आसा ते अन्य देवतांचे पूज करता आसतना मध्ये आमगे भटमाम कसं करता आय डोंट नो म्हळ्यार प्रत्येक जण विंगड विंगड करताची बट अल्टिमेटली जे आसा ते वी हॅव टू सी what is the essence, what we can take from that we have to see as a devotee of the Lord. Thank you, Prabhu. Correct. आणि कोणाला प्रश्न की else we can stop. It is already 9:32 here.